शेकी सान फ्रांसीस जपानाक पावलो आनी आपल्या एका आंजिरो नांवाच्या इश्टाक भेटलो आनी ताचे वरवीं सान फ्रांसीस शावेराची चिंतना साकार जावंक पावली. जापान गांवांत सान फ्रांसीसची ती पावों तुवें पावतकूच आंजिरो इश्टा गेलो मेवों. दोगां पाद्री घेवन लागलो जापान भोंवों. आमकां किस्तांव कोण नाका म्हणून थोडे लागले चावों. त्या गांवच्या राजा सान फ्रांसीस सायबा एका भिकाऱ्या पोरी वागयलो. बोरवा कोरी नासतना गोंयच्या सायबान भोव दीस लोकांक जागयलो. ओजारांनी तुवें लोकांक क्रिस्तांव करून जेजूचो आवंडो बागयलो. मेलेल्यांक पासून जिवे करून जेजूचो बावाद्री गोयलो. सान फ्रांसीस सायब जापानाची भास शिकलो. ताचे भाशेन उलोवं लोकांची काळजां जिखलो. क्रिस्तांव जावं जात्यांनी दोन आपलो धाकलो. सायबाच्यो मिलाग्र्यो पळोवन जेजू ताच्या काळजांत पांकलो. एक जाणटो मनीस आसलो पूण ताका दोनी दोळ्यांनी दिसनासलें. ताका पळोवन गोंयच्या सायबाचें गाडीचें दुकान आसलें. थंय हाजीर आसलेले अशें म्हणटाले केन्ना ओजा पळोवंक ना वचलें. सायबान त्या मनशाचे हात दवरतोच त्या मनशाक दोळ्यांनी दिसलें. जापानाक तो लोकां घेवन शर्मा कोरी. दुस्मान दुसरे जातीचे येवन थंयसर बोबाड मारी. सान फ्रांसीस सायब जेजूचे बावात दोरी. उपरांत ताची मिलाग्री पळोवन रोळ्ळे ते दुकानचे जोरी. ते दुस्मान आपले जड दोऱ्यान घालून नुस्तें मारी आयज कितें घडलें. नुस्तें ताका कितें मेळोंक ना पिकासांव जालें व्हडलें. उपरांत गोंयच्या सायबान बेसांव घालतकूच ताणें जड परत दोऱ्यान सोडलें. गोंयच्या सायबाचें बेसांव घालतकूच ताका भरपूर नुस्तें पडलें. उपरांत ते सगळे क्रिस्तांव जाले. अशें क्रिस्तांवपण थंयसर चडलें.